अशी अनेक काणयो पळोवपा खातीर चॅनलाची सबस्क्राईब करात आणि घंटी चिन्ह मारपाक विसरू नाकात। कोंकणी स्वताचेर विश्वास दवरात। एक फावट बेंजामीन नांवाचो एक वेपारी आशिल्लो। बेंजामीनाक वेवसायांत खूब त्रास जालो। बेंजामीन खोलायेन रिणांत आशिल्लो। सगळी जमीन आनी मालमत्ता गहाण दवरची पडली। इश्टांनी मजत न्हयकारली। बेंजामीन इतलो निराश जाल्लो, ताका भायर सरपाची वाट दिसनाशिल्ली। आशेचे किरण नाशिल्ले। एक दीस बेंजामीन दोख्खान बागेंत बसतालो, तेन्ना एक जाणटो मनीस आयलो। कपडे आनी तोंडान तो खूब गिरेस्त दिसतालो। जाणट्या मनशान कित्याक हुस्को आसा अशें विचारले तेन्ना बेंजामीनान आपली सगळी काणी सांगली। जाणट्यान म्हणले, काळजी कर नाका, हांव तुका मजत करतलो। तुका म्हाका प्रामाणीक दिसता म्हणून हांव तुका $5,00,000 रीण दिवंक शकता। मागीर ताणें खिशांतल्यान एक चेकबूक काडून तातूंत रक्कम घालून दिली। ते बेंजामीनाक आनी म्हणले, बेंजामीन, आयच्या एका वर्सा सावन आमी सारकेच सुवातेर मेळटले। मागीर तूं म्हजें रीण फारीक करता। ते सांगल्या उपरांत तो गेलो। बेंजामीनाक आश्चर्य जालें। ताचे चड करून सगळे त्रास सोंपले अशें बेंजामीनाक विश्वासांत येनाशिल्ले। ताका मजत मेळ्ळी। घरा पावतकच बेंजामीनान आपले लुकसाण मेजपाक सुरवात केली। अचकीत एक विचार ताच्या मनात आयलो। ताका दिसले, एक अनवळखी मनीस म्हजेर विश्वास दवरता, पूण हांव स्वताचेर विश्वास दवरूंक शकलो ना। हे जाणून ताणें चेक आपल्या कडेन दवरलो। पयलीं आमी आमचो पुराय यत्न करतले, कश्ट करतले, ह्या संकश्टांतल्यान भायर सरतले अशें ताणें थारायलें। अजून मार्ग उरना जाल्यार तो चेक वापरतलो। तेन्ना सावन बेंजामीनान स्वताक कामांत उडयलो। एकूच नोकरी करून तो व्यस्त जालो। कशे तरी सगळी रिणां फारीक करून आपलो वेवसाय मुखार व्हरपाक लागलो। बेंजामीनाच्या यत्नांक फळां येवंक लागलीं। वेवसाय सुटसुटीत सुरू जालो, रिणां फारीक करपाक लागलीं। एक वर्सा उपरांत ताची स्थिती पयली परस बरी जाली। त्याच दिसा बेंजामीन योग्य वेळार बागेंत पावलो। तो चेक आशिल्लो जाणटो सोदतालो। तो जाणटो मनीस पयसुल्ल्यान येताना दिसलो। ते लागीं पावतकच त्या बेंजामीन तांकां व्हड आदरान येवकार दिलो। चेक हातांत दितना बेंजामीन कितें तरी सांगपाचें आसतनाच एक नर्स धांदून वचून त्या जाणट्याक धरलो। बेंजामीनाक धक्को बसलो। तो पिसो पिसो आलाशिऱ्यांतल्यान वारंवार पळोवन वता आनी लोकांक चेक वांटता अशें नर्सी हांणी सांगलें। बेंजामीन अजापीत जावन पळयतना ताणें आपलो पुराय बुडपी वेवसाय ज्या चेकाचेर परतून बांदलो तो एक बनावट। कथेचो अर्थ, खरें शहीद आमच्या हेतान, धैर्यात आनी यत्नात आसता। आमी सगळेच स्वताचेर विश्वास दवरल्यार खंयचेय परिस्थितीक आमी निश्चितपणान तोंड दिवंक शकतात।